कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। केप्यां मोणा वाठारांतल्या सेंट फ्रांसीस कॉलनींतल्यान सेंट फ्रांसीस झेवियराची मूर्ती चोरी जाली। सेंट फ्रांसीस झेवियराची मूर्ती आंगणांत एका कवचेच्या फ्रेमींत आशिल्ली। केप्यां पुलिशेन हे विशीं FIR नोंद केल्या। फाटल्या दिसांनी दिकरपाल सेंट जोसेफ वाज पुतळ्याची मोडतोड जाल्यार अवर लेडी ऑफ फातिमा पुतळ्याच्या चोरयेच्या प्रकारा उपरांत आतां केप्यां सेंट फ्रांसीस झेवियराची मूर्ती चोरयेची ही घडणूक उक्ताडार आयल्या। केपे एरिया जे सेंट फ्रांसीस कॉलनी आमोणा ह्या गांवांत एक घटना घडली म्हणल्यार जे सेंट झेवियर कॉलनी आसा थंय एक घरा मुखार जे फ्रेमीक सेंट झेवियराची मूर्ती आशिल्ली ती 3 आनी 4 ह्या मध्यरात्री ती थंयच्यान काडून व्हेली। पूण जी काडून व्हरता फ्रेमीक जी ग्लासाची आशिल्ली पूण तेका कसली तोडफोड करूना, पूण जे ग्लासाक एक रॉक आसा तें मोडून ती व्हेल्ली आसा। आनी तेजे नंतर तेणी दुसरे दीस येवन पुलिसांक हेजे बद्दल सांगलें पूण कंप्लेंट जावना आशिल्ली। पण काल तेजी कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ली आसा, FIR जाल्ली आसा आनी पुलीस जे केपे पुलीस तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो सोमेश प्रभुदेसाय आसा तेणी सांगला ऑलरेडी पुलिसांचे डॉग्स कावंटर मागीर फिंगरप्रिंट जे डिपार्टमेंट आसा तेणी पुलिसांनी तेणी येवन ते इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा। तशेंच ही कारवाई मुखार व्हरतना तेणी सांगला CCTV फुटेज ती लोकॅलिटीक आसा ह्या घरा तेकून लागीं घरां आसा तेंचे बी CCTV फुटेज तेणी चेक केल्या। पूण हे गोश्टी बद्दल जी मूर्ती काडून व्हेल्ली आसा, चोरी गेल्ली आसा तेजे बद्दल कांयच ताका म्हायती मेळिल्ली ना, पूण इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। काल हेजे बद्दल FIR रजिस्टर जाल्यान केपे पुलीस हे जी मूर्ती व्हेल्ली आसा जे तेजी तपास चालू आसा।